सी SIRचे हेचेर खुबशे गोंयचे मायनॉरिटीची नांवां डिलीट जाल्ली आसा ही टार्गेट करून कॉन्स्टिट्युशनान प्रत्येकाक अधिकार दिला वोटिंगाचो तो वोटिंगाचो हक्क परत मेळोवन दिवपाक आमी एक SIRचो नंबर लॉन्च केला आसा हेल्पलायन तेजेर मिस कॉल सुद्दां दिले जाल्यार जें नांव रोलाचेर ना तेगेलें नांव रोलाचेर घालपाक आमी मदत करतले कारण रोल हो फूल प्रूफ दवरपाक जाय रोल हो पक्को आसपाक जाय कोणाचें नांव तितून डिलीट प्रत्येकाक वोटिंगाचो अधिकार हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो ताका दिवपाचें काम आमी करता. मैडम आज मारियान जो है इंडक जो है कांग्रेस में पहले वो TMC में थे आज कांग्रेस में आए कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा उनका आपको क्या लगता है आपका एसेसमेंट क्या है? कडेन एक फोर्स आसा 2017 ताणें काँग्रेस पक्षाचेर तिकेट इलेक्शन लढलेलो आनी तो हार्डली 400 मतांनी 300-400 मतांनी तो हरलेलो तो तेजे कडेन ह्या भागांत खुबशे लोक आसा कारण तो तेंचे बरोबर आसता खास करून जुवारी नगर आनी त्या बेल्टान म्हाका दिसता तो जॉयन जाल्ल्यान काँग्रेसीचो सीट हो कन्फर्म जाल्लो आसा. बाकीचो जो पिटर आमगेलो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाकीचे सगळे जे लिडर आशिल्ले आमचे ते सगळे लिडर आनी हो जर एक जालो जेन्ना सगळ्यालो फोर्स एक केलो जाल्यार तेजो फायदो कुठ्ठाळी जातलो आनी बाकीच्या दाबोळे वास्को आनी मार्मगोवा जी मार्मगोवाची 4 सीट आसा ते 4 सिटांचेर ताजो इम्पॅक्ट पडटलो आनी आमचो जो टार्गेट आसा ह्या फावटी आमचो 4-0 करपाचो मार्मगोवा तालुकाक 4य असेंब्ली सीट जिखपाचो आमचो टार्गेट आतां आमी दवरलेलो आसा. देश की जनता की गोवा की जनता की भी जिम्मेदारी है. मैं समझता हूँ कि जरूर आज वैसा माहौल बना हुआ है तो उसमें आप दिखेंगे कि 6 महीने के अंदर इस तरीके से हम अच्छे पोजीशन में यहाँ पे जो 27 को चुनाव है तो 27 जगह ही कांग्रेस पार्टी के चुन के आएंगी उससे ज़्यादा आएंगे कम नहीं आएंगी. इतना भाई आप विश्वास के लोगों के जो रुझान है जो लोग चाहते हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी तरीके से पोजीशन में कांग्रेस पार्टी आई है. सगळ्यान चड आभारी आमगे लोकांचो लोक 5:30 येयलो आतां 8:30 जायन गेली लोक भायल येयलो धाकली भुरगीं आहलो तेंचे बराबर आनी हो लोक चड आमगेलो फकत सांकवाल विलेज पंचायतीचो वयलो आनी आमगे ते भायर वेलसांवच लोक येयलो आहा. हेच मिटिंगे भाशेन आमी आनी 3-4 मिटींग करतले वेलसांव करतले कांसाळ करतले आनी कुट्टाड करतले सेपरेट आनी तेंकाय रिस्पॉन्स तुमचो कितू येतो तो आमगे लोकांचो आनी आमगे यूथ जे भाशेन भिल्लाचे आनी सांकवाडीचे उठोन भायर सरले न्हू सो चड उपकार हांव लोकांचो कित्याक आमगेलें 90% पॉप्युलेशन भायलें तरी समज आमी सांकवाल पंचायती समज लीड घेवपाक शकताय इंडिपेंडंट म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसी बॅनराचेर सगळे एकठांय जाल्यार आमी इजिली आमगे गोल अचीव करूंक शकतले. ओके आनी हेका लागून आमी पार्टीन तिकेट कोणाकूय दिवं पूण आमी सगळे एकठांय रावन काम करतले हांव जावं पिटर जावं सगळे. How do you think people will react now? सर आमगेले 9,000 वोट डिलीट जालो आहा SIRचे आनी SIR लागून चड कोण आतां आमगे सर आमगे एडवोकेट बाब अमित पालेकराक उलयलो सगळ्यां कडेन कित्याक आमी 99% ERO कोर्टां वतले कित्याक ERO वेग रिजन्स दिता रिफॉर्म रिजेक्ट करपाक नो टायम फॉर वेरिफिकेशन कॅनॉट बी अ ग्रावंड फॉर डिलिशन आनी फॉर्म रिजेक्ट करपाक आनीक आमी उणें तिणें आमगे 8-9,000 वोट विदावट एनी रिजन प्रॉपर वेरिफिकेशन करनासतना डिलीट केलें अंडर द प्रेशर ऑफ द BJP गव्हर्मेंट फकत ते भिले आतां कित्याक 2027 ते 100% जाणाय की काँग्रेस जिखतो म्हणून सो जाती तो काँग्रेस वोटरांनी मायनॉरिटी वोट्स BJP गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट चार्ज मुगो की तेणी हे वोट डिलीट केले म्हणून आमगेले वोट चोरले म्हणून. Marian Baba, you have known the Congress inside out. At least Peter Sangtana, even during Mohin Gujino was the MLA, you were doing the Congress then. After that, even the ZP election, you took a sizable amount of vote. So having a national party, you think will give you more boost? So it's a boost. म्हाका नाका सद्याक बूस्ट आमगे पार्टी जायो काँग्रेसीक. ओके काँग्रेसीक आख्या गोंयभर आमगे ती मॅक्सिमम मार्क क्रॉस करपा जायो. जाता आमगे सर युरीन जो फुडें फ्युचर CM जातलो तेणें म्हणलां 27 म्हणून अंडर द लिडरशीप ऑफ गिरीश चोडणकर आनी युरी लिडरशिपा अंडर 100% आमचो टार्गेट अचीव करतले. ओके सो बूस्ट आनी कितें बूस्ट ऑलरेडी मेळ्ळो तें खबर आहा सगळे आतां आमी एकठांय जाले सो 27 एटलीस्ट कोर्टान कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जातलें.
कोर्टान तांकां सांग मरे कोर्टान कॉन्स्टिट्युएन्सीन एटलीस्ट जुवारीनगर एसो मिटींग करून आनी दाखोवन बेश्ट 2 दिसां भितर लोकां पयशे नासतो हाडे आनी पळय हांव एक लोकां 1 रुपया दिनासतो हाडलो ना लोक सगळे आपणा हुशेन येयलो हाय आनी आमगे युथान काम केलां हांव हिंगा बसून हॉलां आसलोलो हॉलां रावन चोयना एवरी युथ बायकान हेणें तेणें आपणा गाडयेन हाडले एक बस हाडलो ना पयशे तीन एक देखून ना समज पेड म्हूण एक मनीस दाखयलो तुमी हांव आतां एक्टीव पॉलिटिक्सान तो रिजायन जातलो सॉरी joined the Congress party. Congress party सगळे एकठांय करपा सोदता एकठांय गोंयकारांक मुखार काडपा सोदता. We want to save Goa from this illegal construction चलता आमचे illegal development चलता. आमी अगेन्स्ट जाय. We want sustainable development. पूण जशे सायडीन बसून चोय प्रेस्टीज इट इज कम्युनिटी लँड उलोवपाक जायते आहा कितें चल्लां आमच्या गांवांत आमच्या ही पार्टी बीजेपी पार्टी कितें करता हे सगळे स्टॉप करपा लागून हांव मागता आमगे एक चान्स दियाय पुतूर काँग्रेस पार्टी निवडून हाडाय काँग्रेस पार्टी जिखली आमगे गोंय सी जातले थँक्यू ताणें आमच्या पक्षांत प्रवेश केलो म्हूण आनीक चड शाबासकी हांव दिता बाब पिटराक कित्याक ताणें आमचो फाटल्या 4.5 वर्सां ब्लॉक बरे भाशेन आमचो काँग्रेसाचो ब्लॉक सांबाळ्ळो म्हूण आनीक जेन्ना हे दोगोय आमच्या वरिश्ठ हांबे काँग्रेसीच्या मनशान म्हणूं येता की हे दोगोय एकठांय जावन हे पावटी म्हाका निश्चित म्हाका दिसता आमचे काँग्रेस पक्ष 100% 100 न्हू 110% आमचे पक्ष हे सीट निवडून येतले आनी एकूच न्हू पूण हे मर्मुगांव तालुक्याचे 4 सिटां आहाय हे सगळे आमी एकठांय जावन 4 सिटां आमी बीजेपी कडल्यान आमी घेवन आमी आमचो सरकार करतले. नहीं डर का कोई बात ही नहीं होता है. देखिए कोई भी किसी के भी नाम से पार्टी निकाल सकता है. जैसे हमारे कल जब जीएसओ आए थे केसी वेणुगोपाल जी उन्होंने भी खुद बोला कि मुझे उनके माहिती अनुसार उनके पास इंफॉर्मेशन है कि एक गोवा बीजेपी पार्टी भी हो रही है. तो ऐसा तो कोई भी किसी भी नाम से तो बीजेपी क्यों भी डरना चाहिए शायद कि उनके नाम से कोई पार्टी आ रही है क्या. अब जीएसओ जब ऐसे बोलते हैं तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन पक्की होगी तो इसीलिए तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं आता है. देखिए गोवा एक स्मॉल स्टेट है और जब स्मॉल स्टेट में इलेक्शन करते हैं तो कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा रहता है तो 10, 100, 50 वोट डिवाइड करने का उसका भी ताकत रहता है. तो और जीतने का मार्जिन भी यहाँ पे उतना ही 100 से लेके 500, 1000 तक रहता है. तो ऐसा तो छोटे स्टेट में इधर उधर का ये सब तो होते रहता है. बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो भी कांग्रेस के अभी हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके the people we are getting inducted or the kind of people who wants to come and work for the party, I'm sure we are going to get a nice number of at least 3 to 5 candidates from each constituency to choose one among them. And we're trying to touch everybody who was either disgruntled or who really Congress. We are. I think my GPCC president Girish Chodankar ji has already asked all the alliance parties to come and join us, and we are ready because we want to fight. One agenda is to fight against the BJP. तो जो भी disgruntled है या ex congressman है या except for defectors, everyone is welcomed in the Congress party. Today, I am sure we are going to win at least minimum 15 seats from South and 10 to 12 seats from North. So that way we are planning, and I am 100% sure कल अगर वोटिंग होता है तो 27 seats to the Congress party sure shot we are going to get. कोई डर है या तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.